काँग्रेस फुडारी आणि कार्यकर्त्यांनी स्मार्ट मीटर रद्द करपाची अधिसुचोवणी काडची म्हूण मागणी घेवन पणजे विद्युत भवनार मोर्चा काडिल्लो। पुलिसांनी आंदोलन करप्यांक मुखेल दारारूच आडायले। उपरांत बरोच बोवाळ जालो। स्मार्ट मीटर बसोवपाची प्रक्रिया सद्याक स्थगीत आसा। अतिरिक्त भार वापरिल्ले खातीरचो दंड रद्द करपा संदर्भात अधिसुचोवणी रोखडीच काडटले म्हूण मुख्य अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। तुमकां खबर आसा की लोक बोवाळ करता आनी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून लोक बोवाळ करता की बिल डबल ट्रिबल जालें म्हणून 2000 बिल येता तो 8000 जालें, 350 बिल येता तो 800 रुपये आनी तेगे फकत फॅन आसात, एक एसी ना, एक वॉशिंग मशीन ना, कसले हे ना, तेका फ्रिजूय ना घरा कडेन। कसले गरीब लोकांचे बिल वाडले जाल्यार आनी आतां हांव भितर आशिल्लो तेन्ना म्हाका दाखयलां की बिल लाखांनी येयले म्हण। तूं चिंत हेच करून लोकांक कितको फारीक करून मेळटलें। आतां हे सद्या हे बिलाचेर स्मार्ट मीटर गेले तेन्ना घातले तेन्ना तूं पळय बिल वील गॅलप ते आतां 8000 जाले ते 10000 जातले। लोकांक जाचना सोंसपाक। So I believe that we are supporting the demand for scrapping smart meters. हांव आयलो एक फाटी पासून अमित बाब येलो तेन्ना हिंगा टू स्क्रॅप डिमांड स्क्रॅपिंग ऑफ स्मार्ट मीटर्स। आय वॉज ऑल्सो विथ हिम। सरकारान पयली उत्तर दिवपाक जाय की गोंयान आणि कोणूच स्टेज बाय प्रमोट जाल्ले ऑफिसर ना चीफ इंजिनियर बसोवपाक, की हो तानाशाही डिक्टेटरशीप हाडून जो वयर बसयला। हो जेन्ना लास्ट टाइम आमी गेल्ले तेन्ना अक्षरशः ताणे गोंयकारांक कितकोत करून उडयल्ले। आता आज 1 म्हयनो जालो ताका मेमोरंडम दिवन। हे सरकार आणि हो मंत्री आणि मुख्यमंत्री गोंयकारांक फटयत आसा। एका सायडीन मंत्र्यान सांगले 1 लाख स्मार्ट मीटर आमी इन्स्टॉल केले, दुसऱ्या सायडीन मुख्यमंत्री एका कॅबिनेट मिटिंगेक जेन्ना पत्रकारांनी प्रश्न केलो तेन्ना सांगता की आपूण स्मार्ट प्रिपेड मीटर होल्डार दवरला। आणि जेन्ना तुम्ही विचारले तेन्ना सांगता 1 लाख ते कंज्युमर ना, ते 1 लाख ना, ते आणि कितें आहा म्हणून। आता खरे उलयता कोण? मंत्री उलयता काय हो एडॉक स्टीफन उलयता काय चीफ मिनिस्टराचे आयकपाचे गोंयकारांनी? 60 crores आमचे स्टॉप केला because we have not implemented a smart metering. So it is related. Plus the more projects we had put, those our projects are not getting sanctioned where we get 60% grant. So it has financial implication. It is not 70 crores. It is at least 350 to 400 crores. It is not directly linked with the smart metering. It is linked with the infrastructure projects which are linked to the smart metering, so that the transparency, efficiency and the consumer service can be improved. Therefore, they are giving certain grant for the infrastructure like putting cable, transformers, substation, this kind of infrastructure they are giving us. थ्रू हे 350 करोड जे तू सांगता whatever that number will come, ते कोण फारीक करतलो? So that those will be given by the central government. कोणाचे पैसे ते? Entire money is of the आमका नका लोकांक नका। दुसरा प्रश्न, तुझे मंत्र्यान सांगले की आम्ही 1 लाख मीटर बसयले म्हणून, चीफ मिनिस्टर सांगता 1 लाख बसयले ना, कितले बसयले तुवें? I'll tell you. When the information goes to the central government, we are supposed to give the meters. So 1 lakh meters we had procured and given to the vendors and to my people to install. So that statement he had made that 1 lakh meters, smart meters, has been provided to the different subdivision for installation. Now actual installation down system गेला 43,000. सो त्या 43,000चे कितें? No, they are Therefore, these meters are going to be operating like a simple normal meter. We are not going to operate as a smart meter. Smart meter means it has 2 features. One is prepaid and second is automatically from a remote you can put it off and on if somebody has not paid. These 2 features will not be implemented. The same meter will be put as a normal meter. Last time आम्ही तुका तू एक स्टेटमेंट केलं मीडियाचेर ऑन रेकॉर्ड आहे. You said that department will decide whether it has to be put and it is mandatory. Yes. आमच्या चीफ सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जे आमचे 1 मीटर्स प्रीपेड ऑपरेट जाता, पोस्टपेड ऑपरेट जाता.
सद्याक जे मिटर आमी घाल्या ते आमी पोस्ट पेडावयली सिस्टमार घाल्या म्हणजे सद्याक तुमचो तो मिटर आमकां तसोच घाला तो आतां जो स्मार्ट मिटर आमी घाल्या 40,000 दे वील फंक्शन एज अ नॉर्मल मिटर नॉर्मल पोस्ट पेड मुखार स्मार्ट मिटर घालचे ना ती बिगेन पोटेन्शियल पेनल्टीज दिले ते कितें करता तुम्ही पेनल्टी दुसरी कर पेनल्टी हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ स्मार्ट मिटर लोक कन्फ्यूज करतात पेनल्टी जे आयले सबंद गोंयान आयले आनी आमी स्मार्ट मिटर जे घाल्ले ते फक्त पणजेनूच चालू केल्ले पणजे आनी सरावंडींग सो पेनल्टी कित्याक आयल्या तुज्या घरात एक सेक्शन रोड आसा 105 किलोमीटर आनी तुमी 8 किलोमीटर हे 3 किलोमीटर आमी फायन सरान आमकां इंस्ट्रक्शन दिला की हें सेव करपाक सो आमी 3-4 गोष्टी केल्या एक म्हणल्यार फायन मारपाक बंद केला दुसरी गोष्ट जी ही फायन मारिल्ली दॅट वॉज फॉर द पिरियड ऑफ नोव्हेंबर ते जून सो ही सगळी बिलां आमी रिवर्स करून नवी बिलां जनरेट करची ह्या नव्या बिलान जे थोड्या कस्टमरांनी ही पेनल्टी पे केल्या दॅट वील कम एज अ क्रेडीट इन दीस न्यू जनरेटेड सो फायन मारपाक बंद करता